आम्ही जी GIA मॅपिंग सर्व्हिस जी आम्ही सर्वे करतात ते हांव ठामपणे सांगू शकता. ऑलरेडी गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केटाच्या सर्वेचो रिपोर्ट आमकां आयिल्ले कडेन आसा. टोटल आमचे कडेन कशें आशिल्लें, इतली वर्सां म्युनिसिपालिटी टॅक्स हें सगळें फारीक करून घेताले, म्हणजे आमकां डिटेल डेटा बीज आमचे कडेन नाशिल्लो. आतां काही प्रमाणात गेल्ले 2.5 म्हयन्या भितर गेल्ले 3 म्हयन्या भितर आमचे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर डोर टू डोर सर्वे आनी तांकां हांवें दिल्ले कडेन आसा. पर इन्स्पेक्टर पर दिसा 10 फावटी आमी 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय हो रिपोर्ट 2.5 म्हयन्याचो जवळ 5,000 प्रिमायसीस. आमी जी GIA मॅपिंग सर्व्हिस जी आमी सर्वे करतात ते हांव ठामपणे सांगू शकता. ऑलरेडी गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केटाच्या सर्वेचो रिपोर्ट आमकां आयिल्ले कडेन आसा. टोटल आमचे कडेन कशें आशिल्लें, इतली वर्सां म्युनिसिपालिटी टॅक्स हें सगळें फारीक करून घेताले, म्हणजे आमकां डिटेल डेटा बीज आमचे कडेन नाशिल्लो. आतां काही प्रमाणात गेल्ले 2.5 म्हयन्या भितर गेल्ले 3 म्हयन्या भितर आमचे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर डोर टू डोर सर्वे आनी तांकां हांवें दिल्ले कडेन आसा. पर इन्स्पेक्टर पर दिसा 10 फावटी आमी 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय हो रिपोर्ट 2.5 म्हयन्याचो जवळ 5,000 प्रिमायसीस 4,500 प्रिमायसीसचो रिपोर्ट आमचे कडेन आसा. कळ्ळें, डिटेल रिपोर्ट आसा. हांव आतां तुका सांगूं शकता की गेल्ले 2.5 ते 3 म्हयन्या भितर म्हजी इन्स्पेक्टरांनी 2.5 ते 3-4 हजार प्रिमायसीस आयडेंटिफाय, तातूंत कोणें लायसन घेतलां कोणें लायसन हाजो बेनिफिटूय म्हाका कसो जालो पळय. गेल्ले 3.5 म्हयन्याक 3-4 म्हयन्याक आमकां सॅलरीक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जाल्ला, कारण हें केल्ले कारण आमी शोकस थंयच्यातय इश्यू दिता. फॉर एग्जाम्पल प्रसाद बाबालें शॉप आसा फातोर्डा, खंय जर शॉप आसा आनी ताणें ट्रेड लायसन काडना इलिगल जाता, आमची इन्स्पेक्टर ताका थंयच्यातय शोकस नोटीस दिल्ले कडेन तो येता आनी 4 दिसांनी ताणें ट्रेड लायसन अशें करून आमकां गेल्ले 4 म्हयन्याक सॅलरीक बिलरी व्हडलोसो. नाल्यार आमी कितें जालें, प्रत्येक हेडाचे पयशे हांगासर ट्रान्सफर करून आमी सॅलरी करताले. ह्या 4 म्हयन्यान आमकां तो व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावना. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळानय बी जे GIA सर्वे बी जाल्यार आमकां डिटेल रिकॉर्ड कोणाक मेळटलो की कोणें ट्रेड लायसन घेतला हाजें टोटल डिटेलिंग ताणें काडलां. टोटल ऑलमोस्ट गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाचें टोटल GIA मॅप सर्वीस ताणें जाल्ले कडेन रिपोर्ट ताणें आमकां सबमीट केल्ले कडेन आसा. आनी वॉर्ड वायजूय चालू आसा. सद्याक एक 2-4 वॉर्डांनी तांचो कंप्लीट जालो, बाकीचे टोटल 25 वॉर्डां. तांकां एक्चुली टार्गेट दिल्लो 31 मार्च पर्यंत टार्गेट दिलो, पूण इतली कॉम्प्लिकेशन आसा. थोडे लोक दुकानार गेल्यारूय दादागिरी करपाक येतात. आमी 14 फायनान्साक आमी नील केलो, कळ्ळें न्ही. 15 फायनान्साचे थोडेशें उरलां तें ह्या एक म्हयनो 1.5 म्हयन्या भितर हाजेंय क्लियर जातलें आनी 16 फायनान्साचे सुरवात. स्वच्छ भारताचे 1.5 कोटी कितें येता म्हणटाले, पूण ह्या फावटी तुमी 1 करोड पयशे येवनात ना, पूण ह्या फावटी कमी कित्याक केलो तो? मागीर तुमकां प्रॉब्लेम जावपा ना, परत वाडोवन नासतलें? पयलीं गेल्ले फायनान्शियल इयरा आमी स्वच्छ भारताच्या तर्फे 1.5 कोटी दाखयल्लो. आमचे प्रपोजल वचूना अशें प्रपोजल आमी धाडटाच. पूण गव्हर्मेंटाचें कशें जाता, गव्हर्मेंट जे ग्रांट दिता पयलीं, गव्हर्मेंट खंयचेय फंडांतल्यान ग्रांट दिवचे पयलीं गव्हर्मेंट म्हणटा तुमकां पयलीं ग्रांट दिली ताची युटिलिटी आमी धाडली ना, ते पयलीं युटिलायझेशन करून ती युटिलिटी सर्टिफिकेट धाडा, तर तुमकां पयलीं दुसरे कसलेच ग्रांट्स मेळचे ना. ही गव्हर्मेंटाची नॉर्मल प्रोसेस. ही आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटीनी ही गव्हर्मेंटाची प्रोसिजर हो थ्रू आउट कंट्री. जो पयलीं तुमकां ग्रांट दिल्ले कडेन आसता हो ह्या ग्रांट्साचो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुमी दिवपाक जाय. ऑफिशियल रिसिप्ट्स आमी दाखयतात जवळ जवळ 94 crores रिसिप्ट्स दाखयता 94 crores आनी एक्सपेंडिचर दाखयता आमी 88 crores. सो जवळ 90-80 म्हणजे अरावंड 4-4.5 कोटीचो आमी हें दाखयता. आनी हे फावटी आमी एक 10 crores आनी 2-3 कडेन हेड वाडयले कडेन बजेटरी प्रोविजन 2-4 कडेन बजेटरी आमी डोर टू डोर गार्बेज आहा पळय वेस्ट मॅनेजमेंटाक एक 5 कोटीचें प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगाचें रिनोवेशन आहा ताका एक 10 कोटी प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. जे म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेचे ऑलरेडी प्लॅन बी सगळो रेडी आसा. एक अवघ्या थोडे दिवस स्पेशल मिटींग करून थंय कावन्सिला आमकां दवरलो वतलो. स्टाफाक जेन्ना नोटीस इश्यू सर्व करता तेन्ना एबसेंट रावपाची, कोण एबसेंट रावल्या पळय म्हणजे सगळ्याचेर इश्यू इन्क्वायरी केली वतली. हांवें CEOक डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा कित्याक लागून. आतां थोडे इन्स्पेक्टर आशिल्ले ते हायकोर्टाचे केसीक लागून ते कितें जाता हायकोर्टाचे केसी चुकूंक शकना, ते जेन्युइन ते सांगून गेले. स्टाफाची हेजे सगळे नांव दिताय, एजंटाचें नांव दिताय, कोण कोण स्टाफ आसतले कोण आसपाना तें नांव दिताय. आयज चोयलें हिंगा 15 स्टाफ ना. कितले मिटिंगे बोवाड केली पूण पोतून चेंज जाता. हांवें डिमांड केला मेमो दिवचो म्हूण तांकां. मेमो दिवचो तांकां कित्याक एवरी मिटिंगेक स्टाफ आसना. तेतून एक विचार आशिल्लो की रेव्हेन्यू जनरेशन मातसो वाडपाचो म्हणून. आनी रेव्हेन्यू जनरेशन एक 10%, 20% खंय 4 कडेन 10 कडेन ट्रेड लायसन्स ट्रान्सफर मध्ये हे विचार जे मुखार आयिल्ले
जेन्ना ते प्रिंट आउट जाले आनी नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना दिसून येवपा लागलें की खंय थोड्या गोश्टांनी एक 50% 100% रायज जातले. नाव तेरा दुकानवाले जे आहा न्ही हेने जो धंदो करता हे थोडे स्थानीक लोक जे आहा हांगाचे बारीक धंदो करपी आहा तांकां ही वाड चड लागली आनी फ्रॉम द वॉर्डांनी आमकां लोकांची कंप्लेनी बी येवपा लागली अशी इतली वाड एक बाराबो करप तें योग्य जायना म्हणून. सो आमगेलें जें म्हणणें आहा इज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जेन्ना आमी उलयता आनी जेन्ना करता ते लोकल लोकांक इजी आनी कन्विनियंटली जावपा जाय आनी तशी असली रेवेन्यू ऑल्सो फॉर म्युनिसिपालिटी येवपा जाय. हांव तेजेर भरपूर स्टडी करून येता. फर्स्ट टायम इतिहासान मडगांव म्युनिसिपालिटींत आज डिफिसीट बेजर बजेट पास केला. सादारण 5.5 कोटी डिफिसीट जाल्लें आसा आनी आतां खबर ना म्युनिसिपालिटी फुडें कशें चलतली आनी कितें करतले ती. फॅक्ट जेन्ना लिपोवन मनीस जेन्ना एक सायडीक खंयच्यान तरी वाडोवपाक सोदता तेन्ना ह्यो अशें बांदली जाता. मनीस म्हणटा तो रियलिस्टीक तांच्यांनी बजेट तयार करूंक जाय आशिल्लें. हांव तो कितें आसा हाजे भितर चेअरपर्सन कितली आपली तकली घालूंक शकता सीओ कितें आमचे जे डिपार्टमेंट जे सगळे आसा अकाउंट सेक्शन जे आसा तांच्यांनी विचार करून ही कामां करूंक जाय. आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटींत सद्या अकाउंटंटूच ना कितलो तेंपूच जाल्लो आसा. हे असले परिस्थितीन हे अश्योच घडणुकी घडत रावतल्यो. म्हजें एक म्हणणें आसा जर वाडोवपाकूच जर आसा जाल्यार सगळ्यांक विस्वासान घेवया. पयलीं नवो सर्वे जाता तो येवनी आनी एक 10% वाडयले 20% वाडयले तर कांय फरक पडना. पूण अशें एकदम जर विचार करनासतना जर तकली जर वापरली आनी नाका आशिल्लें केलें जाल्यार सगळ्यांक त्रास जातलो. फाल्यां मडगांवाक लोकांक आमी आतां जेन्ना फुडें इलेक्शनां येतलीं कावन्सिलर परत मतदानाक वतले लोकांच्या दारांनी भोंवतले तेन्ना लोकांची आयकचें पडटलें प्रत्येकाक. आयज आमी सीओक आमी मेमोरेंडम दिल्लो आसा जी आमची ट्रेड लायसन्स फी बी सगळी वाडयल्ली आसा पळय ताका लागून आमी तो मेमोरेंडम दिला. आमी जेन्ना कावन्सील मिटिंगाक जेन्ना आशिल्ली वाडोवपाची तेन्ना फकत 10 to 20% हे वाडोवपाची हें केल्ली डिसिजन घेतलेली. पूण आतां जे एक पळोवपाक गेले जाल्यार एक तर 50% वाडयल्ले आहा एक कडेन 100% सगळे वाडयल्ले आसा. खुबशे अशे वाडयल्ले आहा म्हणून आमी सीओक आयज मेमोरेंडम दिला. जे आमचे आतां सद्या सर्वे चालू आहा सगळ्या वॉर्डांनी सर्वे करता जी सर्वे म्हणा कितें म्हणटा जाता तितले बेगीन करचे. जे आमचे येवपाचे आसा सगळे ते पयलीं हाडा तुमी. कित्याक सर्वे केले जाल्यार आमकां भरपूर आमचे इन्कम येतलें. जे आमचे हेची पिळेचे आमच्या गार्बेजीची फी आसा इतली वर्सां 10 वर्सां जाली अजून ती अजून आमकां येवना. ती 70-80 लाख आहा. पेट्रोल पंपाचे म्हणटा ते आसा. मागीर आमचे जे म्युनिसिपालिटी हांगा 17-18 लाख एक स्टाफान हें केल्ले ते आसा. आमचे फाटले आमचे सोप्या कलेक्शनाचे तेजे पयशे आहा. हाऊस टॅक्स कोणाचे भरूं ना कोणाचे हे इनलिगलचे कन्स्ट्रक्ट चालू आसा दुकानां बांदलेली कितें हें बांदलेलें तेंचे पयशे ते हाडा न्ही. ते पयलीं घेवन आमकां सर्वे करा ते पयलीं हाडा मागीर तुमी वाडोवपाचें तें हें करा. ते इन्कम येयलें जाल्यार आमकां हें नाका. कमी कमी आमचे कितलेशे इन्कम येतले म्युनिसिपालिटी. ते म्हणटा आमी फकत घेतलेले 20% एक 10 to 20% चेअरपर्सनान बसून आपणा बायटाक सांगलेलें आहा आपण 10 to 20% आमी हें केल्लें आसा. मग ते पण इतले 50% एक 50% बारीक लोक जे शॉपां जे आसा दुकानकार जे वेंडर्स आहा जे हे आसा तांकां हे माल पडटले. आनी आमी फातोडाचे जे आसा आमी सगळे कावन्सिलरान सायन मारून आतां सीओक दिल्ली आसा. And today we have to face, we are the councillors, not only Fatoda, we are the council, we are representing the Marga municipal. Let's come under this, we are the representative of Marga municipal. So people of the cities of Marga and Fatoda is asking us, why these rates have been gone. Even the Advocate Association has submitted one memorandum to the CEO asking them why they will have to be paid trade license. So they don't come under the trade license as per the Supreme Court order. So today we feel that should be rolled back, the height of the fees should be rolled back and the common people should not suffer. Go through this, no? And I cannot afford to dismiss. It's a memorandum given by the council. We have to go through this. I have to put it to the chairperson and all that thing. We have to do that. Okay. Yeah? What I'm only saying is, I think Margao is justified even for increasing fees even more. Given the fact that Margao is the commercial capital here. So considering Margao is the biggest town in Goa, it's a commercial capital, considering all those. And we have a comparative in Panjim and Vasco. They have comparatively increased. In many areas, their fees for the services they render is much more than what we are serving. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.